गोंयांत NEP तज्ञ करतले मार्गदर्शन. नमस्कार, हांव दर्शन कानोळकार. भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टान तुमकां येवकार. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अभ्यासक्रमा विशीं NCERTचे तज्ञ गोंयांतल्या समितीच्या वांगड्यांक मार्गदर्शन करतले. ह्या मार्गदर्शना उपरांत शिक्षकां खातीर कार्यशाळा जातली. NCERTचे 10 वांगड्याचे पंगड गोंयांत आयल्यात अशी माहिती NCERTच्यो संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी दिल्या. गोंयांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कारवाय सुरू जावन अंदू 6वी आनी 9वी खातीर NEP लागू जाल्या. फुडल्या वर्सा 10वी तशेंच हेर यत्ते खातीर NEP लागू जातली आनी ह्या खातीर अभ्यासक्रम तयार करपाचो वावर सुरू आसा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या NEP कारवाये खातीर सरकारान तरेकवार समिती स्थापन केल्यात. तातूंत अभ्यासक्रम तयार करपा खातीर समिती आसा. अभ्यासक्रमा सयत पाठ्यपुस्तकाचो मजकूर तयार करपाचो वावर सुरू आसा. नवी दिल्लीची राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ NCERT NEPची पुस्तकां तयार करपाचो वावर करता. शालेय तशेंच माध्यमीक यत्ते खातीर ही संस्था पुस्तकां तयार करता. हीच पुस्तकां सगळ्या राज्यांनी लागू जाता. पुस्तकां खातीरचो मजकूर तयार करपी मंडळांतले 10 तज्ञ गोंयांत आयल्यात. अभ्यासक्रम तशेंच मजकूर तयार करपा विशींची समिती वांगड्यांक ते मार्गदर्शन करतले. हाचे उपरांत समितीचे वांगडी तशेंच शिक्षकां खातीर प्रशिक्षण कार्यशाळा जातली. ह्या कार्यशाळेचो पेपर सेट करपा सयत गुण दिवपाच्या पद्दतीचेर भर आसतलो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या कारवाये विशीं सरकारान वेळापत्रकूय तयार केलां. हें काम सुरळीत जावपा खातीर कारवाये विशीं विद्यालयांक भेट दिवन म्हायती घेवपा खातीर म्हाल पावड्यार समिती स्थापन केला. अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात. ताज्यो खबर वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com. तशेंच आमच्या YouTube चॅनलाक सबस्क्रायब करात.